आज रवींद्र भवन साखळे हांगासर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या वांगडा आमचे उलत जाले। काही प्रश्न विचारले गेले, त्याची काही आन्सरां त्यांनी दिल्लेली आसा ती तुमच्या मुखार दवरता। राज्यांत आता तिसरे फावट 7 दिसांचो लॉकडावन धुकल्लो आसा फुडें। 5 जुलै 2021 सकाळी 7 पर्यंत हो कर्फ्यू जो आसा हो लायिल्लो आसा गोंयांत। तेन्ना तांकां विचारले आमी की हो 7 दिसांचे कंटिन्यू कर्फ्यू जे आसा ते कितपर्यंत लायतले। तेन्ना त्यांनी सांगले की आमची जी सायडीकली राज्यां जी आसा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक तेतून डेल्टा प्लसचे रुग्ण मेळ्ळ्या कारणान तेंचेर आमी नजर दवरून आसा आणि म्हणून हो कर्फ्यू लायिल्लो आसा। 7 दिसांचो हो ऑब्जर्वेशन पिरियड आसा आणि त्या ऑब्जर्वेशन पिरियडान आमी पळयतले की गोंयानूय पेशंट्स गावतात की ना, किंवा त्यांचे डेल्टा पेशंटाची त्यांची कंडिशन्स कितें आनी तेचेर फुडले ठरयले वयतले। जर ह्या 7 दिसांच्या ऑब्जर्वेशनान कळ्ळें की पेशंट्स कमी आसा आणि तितले धोका ना आमच्या गोंयांत, जाल्यार काही रेस्ट्रिक्शन काडून आमी फुडली पावलां उखलतले। हो एक टॉपिक आमी डिस्कस केलो। दुसरो टॉपिक आसलो तो म्हणजे सध्या ट्विटर वॉर हे चालू आसा। दोतोर प्रमोद सावंत आणि माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या तेचेर दोतोरान रिप्लाय करतना तांकां सांगले की इमर्जन्सी डेच्या टायमार आपण जे ट्वीट केल्ले तेचेर परत रिट्वीट दिगंबर कामत यांनी केल्लेले आसा। त्यांनी अशें म्हटलां की लोक येणारो काळ हो मुख्यमंत्री दोतोर सावंत यांका दाखोवन दितले की त्यांची जागा कितें आसा ती। त्याचेर उत्तर दिताना डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगले की आता ह्या पॅन्डेमिक काळान आपल्या सरकारान कितें काम केलां हें आपल्याक खबर आसा। आपलो 2.5 वर्साचो काळ आपण 2.5 वर्सां मुख्यमंत्री आसलो, ह्या काळान आपण जायती लोकांची सेवा केल्ली आसा आणि लोकांकूय खबर आसा की आमच्या सरकारान कितली बरी कामां केली। त्यांनी उदाहरण दिताना कोविड काळान जाल्लेले त्यांच्या काळात जाल्लेले काम, तशेंच चौथे वादळाच्या टायमार त्यांनी आपण केलेले मॅनेजमेंट हेचे एक्झाम्पल्स सेट करून त्यांनी सांगले की येणारो काळ म्हणजे फुडले इलेक्शन लोकूच थारयतले आणि लोकूच सांगतले की कोणाक कितें आसा ते। तिसरो पॉयंट आसलो तो म्हणल्यार फाटल्या विकान फाटल्या 8 दिसां भितून जवळ जवळ 4 ते 5 पोलीस डिपार्टमेंटातले काय पोलीसमॅन तांकां सस्पेंड केल्लेले आसा डिफरंट क्रायमांक लागून। किडनॅपिंग आसतले जावं आनी कितें असल्या क्रायमांक लागून तांकां सस्पेंड केलेला। तेचे जेन्ना आमी दोतोर प्रमोद सावंत हांकां विचारले तेन्ना तांणी सांगले की आपल्या गायडन्सा अंडरूच आणि आपल्या नजरेक सकयल आसलेले पोलीस डिपार्टमेंट हे खूप बरें काम करता, म्हणूनच हे असले जे करप्ट कोण ऑफिसर्स आसा तांकां शिक्षा जाली, तांकां आमी सस्पेंड केले आणि अशी सस्पेंड केले एक त्यांनी चूक केलेली आसा आणि अशी चूक परत कोणाक वचून जावची न्हू, चुकून सुद्धा चूक त्यांनी करची न्हू म्हणून तांकां आमी सस्पेंड केलेले आसा। आणि ह्यान फुडें सुद्धा जेन्ना लोकांचे अन्याय जातलो तेन्ना आमी कोणूय दोशी आसूं तो खंयच्याय पदाचेर आसूं त्याची गय केली वयची ना आणि लोकांचेर अन्याय जावचो ना अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत यांनी दिल्लेले आसा। त्याच भायर दिवचलचे पॉलिटेक्निकातले कांय भुरगे 3rd इयर डिप्लोमा करपी भुरगे दोतोर सावंता वचून मेळ्ळे। त्यांनी सांगले, त्यांनी दोतोराक रिक्वेस्ट केली की त्यांची जी एग्जाम आसा ऑनलायन एग्जाम, ऑफलायन एग्जाम ती ऑनलायन घेवची अशी त्यांनी रिक्वेस्ट केलेली आसा। तेचे दोतोर सावंतान तांकां एश्युरन्स दिला की ते डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन हांचे कडेन उलयतले आणि त्यांचे जी कितें प्रॉब्लेम्स आसा तो सॉर्ट आउट करून तांकां त्यांचो विशय सुट आउट करतले।